सरकार उदरगतीच्या नांवान गोरगरिबांचो करोडांनी पयसो टॅक्साच्या नांवान एकठांय करता, पूण लोकांक मात मुळाव्यो साधन सुविधा मेळोवपाक रडचें पडटा. काणकोणच्या भौशीक भलायकी केंद्राची फाटले कितलेशेच दीस जाले लिफ्ट बंद आसा. डायलिसीस करपाक वचपी दुयेंतींक दिसपट्टे सोपाणां चडून देंवची पडटा. हॉस्पिटलांतल्या थळाव्या अधिकाऱ्यांक विचारल्यार ते खबर ना म्हणटा. हे लिफ्टीक कोण वाली आसा काय ना हें एक आतां कुवाडे जावन रावलां. आयकात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. गोंय राज्यांत जितली जितली प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा त्या सगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरा पैकी सगळ्यात बरें जर प्रायमरी हेल्थ सेंटर खंय आसत जाल्यार हें आमचें काणकोणांतलें प्रायमरी हेल्थ सेंटर. पूण दुर्दैव अशें की गेले कितलेशे दीस जाले की ह्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरात जे लिफ्ट आशिल्लें तें लिफ्टूच बंद पडलां आनी ताका लागून जे लोक वयर वचपाचे आसा ट्रिटमेंटाक तांकां भरपूर प्रमाणांत त्रास जाला. संपूर्ण गोंयांत जितले किडनी पेशंट मेळटात तातूंतले 60% जे किडनीचे पेशंट आसा ते काणकोणांतल्या ह्या भागांतले आसा आनी हे सगळे लोक जे आसा ते ह्याच हॉस्पिटलांत आपले डायलिसीस करपाक येता. आनी विशेष म्हणजे ह्या हॉस्पिटलांत जे डायलिसीस युनीट बसयला ते वयल्या फ्लोराचेर आसा आनी ताका लागून जेन्ना डायलिसीस करपा खातीर जे किडनी पेशंट येता ते वयर वयता कशा पद्दतीन, पूण जेन्ना डायलिसीस करून जेन्ना देंवता तेंचे सामकेच हाल जाता. ते इतले जाम जाता की परत घरा कडेन कशा पद्दतीन वयतले ही सामकें मोठ्या टेन्शनान आसा. देखून हे लिफ्ट जे आसा ते सरकारान बेगिनान बेगीन जाग्यार घालचें अशें ह्या लोकांचें मागणी आसा. कारण हॉस्पिटलाच्या नांवान किंवा उदरगतीच्या नांवान सगळ्यो गजाल्यो रेडीमेड मेळटा आनी सगळ्यो गजाल्यो बऱ्यो आसा अशें सगळे जाण सांगता. पूण प्रॅक्टिकल जर आमी जर पळयलें जाल्यार ह्यो कसल्यो सुविधा जाय तश्यो त्यो मेळच ना. खास करून आरोग्याच्या बाबतींत तरी अशी परिस्थिती नाका आशिल्ली. गुरू बाब तुम्ही आता हांगा डायलिसीस आयिल्ले हय. कितें जालें प्रॉब्लेम कितें जाता तुमकां? डायलिसीसचा प्रॉब्लेम म्हणल्यार कितें ते लिफ्ट दोन दिसांनी लिफ्ट बंदच पडप, कोण काय एक्शन घेयना. आमकां सकाळ फुडें येतना आमच्यांनी चलपा जायना कित्याक आमचे दोतोर दिसता नुस्त्यो तीन बसीन सारके चडपा पडटा थंय आनी येतना तर सामकें जाम जाता. आमी पडटा काय हें कळना. आतां ही म्हाका दिसता तिसरी फावट अशी बंद पडप. एक पेशंटाक अशें करून उबान वचचें पडटा जाणटी मनशाक. कशें कांय ना, कोणा एक हें ना थंय कांय ना. ज्यो पयलीं त्यो टॅबलेट दिता आमकां कसली तरी ते पासून विसरलो हांव आतां. त्यो लिफ्ट पासून बंद पडलें तेजी उत्तर कितें दिता हॉस्पिटलाक? कित्याक लागून लिफ्ट? कांय ना, कोण वाचपूचो करना न्हू. हांगा एकलो मनीस हें डायलिसीस वाल्याक केन्नाय बरो कोण विचारना वाचपाचें आसा कांय ना, अर्थ कांय ना. नाका जाता हांगा डायलिसीस करपाक, पूण उपाय ना जावन येवची पडटा. उपाय ना जावन येवचें पडटा न्हू, पयशे पडटा न्हू आमकां. सगळ्यांची परिस्थिती तशी ना हांगा Private मडगांव वचपाची. थोड्या बावड्याक एक इंजेक्शन मारपाक पयशे ना थोड्यांचे, अशी इतली गरीब परिस्थिती आहा. तूं जेन्ना हॉस्पिटलांत आयलो पळय, तुका लिफ्ट बंद पडलें म्हण तुका कळ्ळें. तुका अचानक तूं कशें कळ्ळें तुका? सरावंडींग जे लोक आशिल्ले ते भायर उलोवपाक लागले की लिफ्ट प्रॉब्लेम आसा, लिफ्ट बंद पडला. आमी प्रत्यक्षान म्हणलें पसून पळोवया म्हणलें खरीच बंद पडला काय कोणाक ऑपरेट करपाक कळना ती. जेन्ना आमी हांगा येवन पळयलें जाल्यार अक्षरशा लिफ्ट ही बंद पडली आसा. हांव मागीर तेंच्याच सेक्युरिटी गार्डाक विचारलें, बाबा लिफ्ट केन्नासान बंद पडला? ते म्हणपाक लागले जाली 7-8 दीस जाली म्हणपाक लागले. आमी मागीर आतां लिफ्टीच्या सायडीनच स्टेअरकेस आसा वयर वचपाची लोकांक यो वच करपाची. थंय आमी रावन पळयलें जाल्यार डायलिसीस पेशंटाची ऑपरेटींग सगळे वयर आसा. म्हणजे ते वता आसतना बरे धडाक्यान वयतात, पूण जेन्ना डायलिसीस करून सगळें ऑपरेटींग करून जेन्ना सकयल येतात तेन्ना सामकी वीक जाल्ले आसता आनी ते सारके अशें करून धरून येतात. इतली तेंची परिस्थिती सामकी वायट जाता सकयल जेन्ना देंवता म्हणटसर. आनी आमी तेंच्या डॉक्टरा कडेन वचून जर इन्क्वायरी केली लिफ्टीचे कितें प्रॉब्लेम कितें आसा काय म्हणून जाल्यार सांगता ना, आमी ऑलरेडी तांकां सांगलां, तेमी आमकां सारकी कॉपरेट करनात. आनी जेन्ना ते कॉपरेट सांगले म्हणटकर ते अजून तरी पावले ना म्हणटात. हांव एक सांगपाक सोदता की आमच्या लास्ट टायम एक 2 दिसां पयलीं एक प्रोग्राम जाल्लो. त्या टायमार व्हडले व्हडले मंत्री व्हडले व्हडले लोक येवन गेल्ले आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी अकस्मात गव्हर्मेंट कचेरीत भेट दिली. आमच्या काणकोणच्या गव्हर्मेंट मामलेदार कलेक्टरेक अकस्मात भेट दिली. हांव म्हणटा की जेन्ना आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी डायरेक्ट येवन हॉस्पिटलां जर भेट दिताली जाल्यार ताका परिस्थिती कळटा आशिल्ली कितली वायट सिच्युएशन आसा ह्या हॉस्पिटलाचें आनी कशें कंडिशन आसा तें ताका जाणवता आशिल्लें. आसा गोंयचो तेजी लक्ष आसा काय ना? तू आमचो आमदार
श्री रमेश तवडकर यांनी हेजेर लक्ष घालचें. ह्या दिसांनी आमचे आमदारा दुसरे कडेन लक्ष सगळे कडेन फूल ऑल काणकोणाचेर लक्ष घालता, बट आमचे जे लोकल हेल्थ सेंटर आसा तेणी तेतून भरपूर लक्ष घालचें की तेतून ह्या हॉस्पिटलान इतलें सिच्युएशन वायल्ड आसा की पेशंट कोणाक सांगूंक सोदनात. आनी मेन थिंग अशें जाला की ह्या हॉस्पिटलान येवचे परस लोक बेश्टे आमचे पैंगीण माश्यां आनी बेश्टे प्रायवेट क्लिनिका वचून ट्रिटमेंट दिता, कित्याक हांगचें सिच्युएशन तांकां खबर आसा येवन कांयच फायदो जावचो ना. एक तर त्याच रिटर्न पावलांनी मडगांव वचपाक पडटा. सो आमी मागता की थळावे आमदार श्री रमेश तवडकर यांनी येवन भेट दिवची हॉस्पिटलाक आनी प्रत्येक वार्ड टू वार्ड येवन चेक करचें कितें सिच्युएशन आसा आनी कितें परिस्थिती आसा ती. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समृता खणगांवकार आनी मनीषा जाधव.